येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रस्त्यात भोंवतल्या गोरवांक गाळी दिवचे परस तांच्या आदिवासाचो विचार केल्यार बरो. गोरवां रस्तो आडवून भोंवतात हो तांचो न्ही, तांच्या दुनयांचो दोष म्हणटात पर्यावरण मोगी. बाबत कामाक लागून नेमपाक लागल्यात भौशीक रस्ते आनी नेमतले रस्ते घेवपाक लागल्यात उदका पायपांचे बळी. कळंगूटच्या रस्त्यांची तज्ञांनी करची पळोवणी, पंचायतीचो उलो. मंगळारा पावसान घेतलो थोडो विसव, पूण फाल्यां पडपाक शकता घोग्यांनी पावस. पावसा बरोबर व्हांवतलो घसघशीत वारो, हवामान खात्याचो अदमास. बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाक चिंचिनी कमिशनरीचो विरोध. माविनाची ही खंय राजकी स्टंटबाजी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोना केशी मदीं कांसवाचे गतीन दिसून येवपी उणाव हें चिंतेचें कारण जावन रावलां. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगलें. कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हाराचो प्रभाव उणो जाल्ल्याचो फाजील आत्मविश्वास बाळगून लोकांनी कशें वागचें न्ही, भलायकी मंत्रालयान शिटकावणी दिल्या. देशांतल्या 22 जिल्ह्यांमंदी कोरोनाच्यो केशी परतून वाडपाक लागल्यात. ही चिंतेची गजाल आशिल्ल्याचे भलायकी खात्याचो पालवी सचिव लव अगरवालान सांगलें. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण सेगीतपणान देंविल्ल्याचें दिसून येता, पूण पयलींचे तुळेंत हे प्रमाण ल्हव देंवता. हेंच चिंतेचें कारण जावन आसा. ह्या विशयाचेर सगळ्या राज्यां कडेन उलोवप जालां. कंसिस्टेंटली हम उस पीक में रिडक्शन देख रहे हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं देश में अप्रॉक्सीमेटली 29,689 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं. इसी को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां एक समय पर वीकली एवरेज अगर हम डेली देखें तो 3,87,000 केसेस आते थे, वह घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं. तो यह एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन है. लेकिन साथ ही हम यहाँ भी आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से यह डिक्लाइन में एक जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसमें कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कशन करते हुए कैसे केसेस को कंट्रोल करना है बातचीत कर रहे हैं. केरला में मलापुरम जिला लें तो 28 जून से 4 जुलाई के समय पर जहां वीकली बेसिस पर हम देखें 1428 केसेस आए थे, तो अब अगर हम पिछले वीक का ब्यौरा देखते हैं तो पाते हैं वहां बढ़कर 2270 यानी कि 1428 केसेस से बढ़कर 2270 केसेस हुआ है, विच इज ए इंक्रीज बाय अराउंड 59%. दिस रिमेन्स ए कॉज ऑफ कंसर्न. सिमिलरली अगर हम दूसरा जिला ले त्रिसूर, तो जहां एक स्थायी पर वहां पर 1299 केसेस एक महीने पहले उस हफ्ते में नोट किए गए, वह बढ़कर 1889 केसेस यानी कि 45% इंक्रीज केसेस में नोट किया गया है. कि अगर आप देखें 14 से 20 जुलाई वाले उस हफ्ते में देखें तो देश में ऐसे 46 जिले थे और 8 जिलों में वृद्धि हुई है. यह एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है, जिससे पता लगता है कि अगर किसी जिले में केस पॉजिटिविटी अधिक थी तो वहां पर कंट्रोल में किसी तरह की रिलैक्सेशन आई है. मजगती फाटल्या 24 वरांत भारतात 30,000 कोरोना केशींची नोंद जाली. 124 दिसां उपरांत एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 4 लाखाच्या सकयल देंवला. देशांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 3,14,40,951 पावलो. जाल्यार 415 मरणां उपरांत मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,21,382 पावलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. रस्त्यांचेर जाग्या जाग्यार व्हडले फोंड तयार जावपाक लागल्यात आनी ह्या फोंड पडून बुडिल्ल्या रस्त्याक लागून वेगवेगळ्या सुवातींनी उदकाच्यो पायपलायनी तुटल्यात. देखून फाटले 6 दीस जाले वाठारांतले नळ सुके पडल्यात. हे विशीं पंचायतीक विचारल्यार पंचायत सांगता ते खातीर सरकाराक जबाबदार धरपाक जाय खंय. आदी आमी तुमकां बागा सावन ते कळंगूट मेरेनचे बुडिल्ले रस्त्याची सहल घडयतात. हें फोंडकूल जिप्सी मार्टाचे विरुद्ध दिकेन आसा. आतां तें भरून रावलां आनी हे भागांतलें कॅडेलेरिया कपेल हें फोंडकूल चिखलान भरलां. फुडें गेल्या उपरांत रिसॉर्टाच्या मुखावयलो रस्तो नेमला. खंयच्या खिणाक हो रस्तो पोना वचूं येता. फुडलो देखाव सरकारी मुळावे शाळे कडलो. हो फोंड फाटल्या कांय दिसां सावन उक्तोच आसा. जसजशी फुडें वयतात तसो तो रस्तो नेमपाक लागला. केन्नाय भूस्वाहा जावपाक शकता. आनी हो CSM कडलो देखाव, थंय दुरुस्तीचें काम चल्लां. हो बागा डेका कडलो देखाव पळयात.
फोंडकुलात कोयरच भरला. मातशे फुडें गेल्यार पायटी कपेल्या कडेन पायप दुरुस्तीचें काम दिश्टी पडटा आनी हो पळयात उमता वाड्यावयलो आंखो देखा हाल. रस्तो नेमिल्ल्यान ताचो उदका पायपलायनीचेर परिणाम जाला. थळाव्यांक ताचो गरजे भायर त्रास सोंसचो पडटा. PWDचे कर्मचारी एके कडेन पायपलायनी खातीर खणटात आनी त्याच वेळार दुसरी कडेन रस्तो नेमता आनी दुसरी कडली पायपलायन फुटता. ह्या एकूण प्रकाराचेर एखाद्रे तज्ञ टॅक्निकल टिमीन नदर घालपाक जाय. हे प्रश्न जाग्यार घातले ना जाल्यार रास्ता रोको करतले काँग्रेसवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या. पोरतून म्हाका दिसता पायपलायन परतून फुटतली, ताका सकयल्यान सपोर्ट ना पायपलायनीक. परतून फुटतलें आनी परतून ताका वसोवचें पडटलें. हे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर काम करता हे सारकें ना म्हाका दिसता म्हाज्या वचून. हे जो कोण आहा पळय हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर तेणें फुडें रावन हें काम करून घेवंक जाय. आपणाक जाय तें करता, कोणाक कळलेलेंच ना हांगासर. मागता गव्हर्मेंटा कडेन एक बरें मनशाक धाडचो आनी बरें काम करून दिवचें आमचें. जाल्यार तुमकां जर काम करपाचें ना जाल्यार म्हाका सांग, हांव काम करून घेता. कितकेशेच दीस जाले आतां हांगासर रस्ते फुडल्या, पायपां फुडल्या, आमकां कोणाकूच उदीक ना. उदीक ते सकाळचे येतात, तांचे पासून काम करतात, खंयची तरी पायपां लायतात विदावट एनी ग्रावंड वर्क. ते पळय थंय तुमी पळयशात जाल्यार तांकां सपोर्ट ना. पायपां जॉयन करतात ते सकाळी म्हणसर जेन्ना प्रेशरान उदीक येता ती पायपां फुटतात आनी आख्ख्या हांगा बागान पासून उदीक वयता. सेफ्टी हांगा कांयच ना. हांगासर आतां थंयच्यांनी लेबर घातल्या. वयरसून समज झप करून तो वयलो एक हेचे रस्त्याचो तुकडो पडत जाल्यार तो बाबडो लेबर थंयच्या थंय मरतलो चिड्डून. ते कसलें काम करतात आनी म्हणटा डेव्हलपमेंट केला. आतां डेव्हलपमेंट हें इतके दीस आमकां उदीक ना, रस्ते ना. आतां ट्युरिस्ट सिजन स्टार्ट जालो, गेस्ट आनी हांगासर कोण येतले ह्या डेव्हलपमेंटाचें काम पळोवपाक. आमदार आतां म्हणटा काम करता म्हणून तेणी थंयचोच सुद्दां गार्बेजीचे हें हाडून घातल्या कोणे पुरोवपाक. सगळे गार्बेज जितून कोमोड सुद्दां आसलो. आतां आमदार म्हणटा काम करता, आतां केन्ना करता तें आमकां खबर ना. कित्याक लोकांक, सगळ्या बारीक लोकांक आमकां त्रास जाले उदकाचे. आज 6 दीस जाले आमी उदकाक सफर करता. थळाव्या आमदारान जावं आमचे PWD इंजिनियर ते येवन बसून तांकां मिस्टेक मेळत ताका मेळना कोण जाणा. ते आमकां हर रोज सांगता आयज तुमकां उदक येतलें, आयज तुमकां उदक येतलें. म्हटल्यार आज 6 दीस जाले आमचे ही उदकाक इतके हालत जाल्ले आहा. मातशें कोणी तरी जबाबदारी घेवन हें काम पूर्ण करून घेवचें आनी आमकां बेगींतले बेगीन आमकां ह्या तोडग्यांतले सोडावा दिवंक मुक्ती करपाची. कलंगूटसून बागा हो जो 3-3.5 किलोमिटर जो रस्तो आसा, ह्या रस्त्याक आतां जवळ जवळ 6 सुवातेर बरे व्हडले व्हणे पडलेले आहा. आतां व्हणे म्हणजे कितें आहा, लास्ट इयर 3 सुवातेर पडलेले, ते वयर शेण काडले आनी तो खड्डो बुजयलो. आतां ह्या पावसान परत ते खड्डे पडलेले आहा आनी लोक सारके बेजार जाल्ले आहा. आतां फुडल्या म्हयन्यासून सिजन स्टार्ट जावपाचो आसा आनी हांगा आतां पब्लिसिटी जाल्ली आहा कितें पर्यटकां बद्दल की कलंगूट तो बागा रस्तो आहा जो सगळो कॉलेप जाल्लो आहा, कोणी झाडी वयचे न्हू म्हणून. करप्शन जाल्लें ना हितून म्हणून 9 वर्सां जालीं आजून हो प्रोजेक्ट रेडी जायना. म्हणजे कितें स्थानीक आमदार आहा, म्हाका दिसता तेणें लक्ष घातला काय ना पळय ते. हांव ताका कळकळीची विनंती करता ग्रामस्था तर्फे, हे जे पळय सद्या कितें कळवडी चालले आहा हेचेर मातशें लक्ष घालचें. आनी हो जे कितें आसा जो प्रॉब्लेम जवळ जवळ 15-20 दिसां भितर जर जायना जाल्यार आमकां रस्त्यार मोर्चा काडचो पडटलो आनी हेका सगळो जबाबदार आसतलो आमचो आमदार. कळंगूटचो सरपंच शॉन मार्टिन सांगता ह्या विशयाची तपासणी करपा खातीर एक तज्ञ समिती नेमची अशें आमी मुख्यमंत्र्याक बरोवन कळीत केलां. उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान पंचायतीन टाकयांतल्यान उदक दिवपाक सुरवात केल्या. खरें तर ह्या प्रश्नाचेर आमदारा बदला PWD डिपार्टमेंट चड उजवाड घालपाक शकता, सरपंचान सांगलें. So Panchayat, all members decided to write a letter to the Chief Minister and to the Minister to tell the CM to put a technical team, because every year this is happening. Now where this mud is going, so much of mud is being displaced from under the road is a question mark. So this technical team needs to find out so that in the coming years we don't have the same problem. One pipe has broken at 3 different places and the PWD water department has fixed one point, but then the second point has broken. Now I don't know. The PWD should have good technical staff. They should see where these faults are. ते उदीक सोडून पळोवंक जाय तेंच्यांनी तेन्ना. Whether बाबा ते पायप काम सामकें जालें जावंक ना तें. See now this corruption angle and the quality of work, I think the best is the department will be able to tell you what they are supposed to do and what they have done. Because every year this is happening. We have also brought it up. Several letters have gone from Panchayat to JICA to find out why this problem. These engineers are the technical person. See, elected representatives are not technical person, but these engineers who are there, they have to be taken to task. Whether it's a corruption angle or so, the respective heads of these departments should tell, but the contractor was supposed to do this work, but he has not done the work as per the specifications. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. जनावरां रानवटी आसूं या पाळीव, तांचो सैमीक अधिवास नष्ट जाल्ल्यानच ती रस्त्याचेर वा लोकवस्तीत येतात.
तेन्ना भटक्या गोरवांक दोश दिवन कांयच फायदो ना. ती मोनजात. तांचो आदिवास सुरक्षीत दवरलो जाल्यार ती रस्त्यार येवन बसची ना. पर्यावरण मोगी म्हणटात. बेतलाची दोंगुल्ली गोरवांचे खावडी खातीर राखीव दवरची अशेंय तांचें म्हणणें. रस्त्यार ठाण मांडून बसपी गोरवांक लागून येरादारीक आडखळी निर्माण जातात, अपघात जातात अशें म्हणून आमी गोरवांक दोश दितात. पूण मनशाची चुकी कडेन कोणच लक्ष दिना. पर्यावरण प्रेमी म्हणटात. गोरवां खातीर वेगळी वेवस्था केली जाल्यार ती रस्त्यार येवन बसचीच नात. तेन्ना सरकारान ह्या पर्यायाचो विचार करचो ते मागतात. कितें आसा जाणा मरे, हाल्याच्या तेंपार एक ट्रेंडूच असो जाल्लो आसा की मोकाट गोरवां ही लोकांसाठी खूब त्रासदायक करतात. लोकांक हातपाय मोडटात, एक्सिडेंट जातात. ते सगळें बरोबर आसा, ना खंय म्हणना हांव. पूण समजा जर येदा कदाचित ह्या गोरवांक जर कांय जर व्यवस्थीत जर तांचे खातीर जर एक व्यवस्थीत जागो जर आशिल्लो जर जायत. फॉर एक्झाम्पल म्हाका सांगपा जाय की आमच्या गांवांक आजूबाजूक अशी खूब मोकळी जमीन आहा जाका आमी चराव कुरण सुद्दां म्हणूंक शकतात. हे चराव कुरण जर त्या गोरवां खातीर जर राखीव जर उरत न्ही जाल्यार ही मोकाट जनावरां पळय जी म्हाका आसात न्ही ती अशी रस्त्यार येवची नात. अशी म्हजी एक दाट संभव आसा. आमी ह्या मोकाट गोरवांक ब्लेम करतात रोखडे. मोकाट गोरवांकच न्ही मोकाट जनावरांक सुद्दां आमी ब्लेम करतात. कळ्ळें तुका. पूण ब्लेम करचे पयलीं मनीस खंय तरी चुकता अशें म्हाका तरी खूब तरेन दिसता. ह्या आमी गोरवांचेर जर घेतली जर जायत, आज जर आमी ज्या जाग्यार उबे रावन पळय तुमचे कडेन आज पळय उलयता पळय आमी, ती जागो जर पळयली जर जायत जाल्यार ही आखांत खूब मोठी अशी चराव कुरण जावन आसा हांगा. हे ना सरकारा कडेन आसा ना आनी कोणा कडेन आसा आमकां सारकें खबर ना. पूण जर सरकारा कडेन जर आसा जर जायत जाल्यार हे हो पळय जो जागो आसा सगळे कडेन पळय हिरवीगार जमीन जाल्ली आसा. सगळे कडेन पळय जर तण किल्लोन आसा. ही जागा पळय जी आसा ती ह्या गोरवां खातीर एक चराव कुरण म्हणून अतिशय उपयुक्त जमीन आसा. आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सरकारान जर ही जमीन आपल्या ताब्यात घेवन जर ह्या गोरवां खातीर एक चराव कुरण म्हणून जर ते जर तांचे खातीर जर सोडलो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की हे एक मोठे पुण्यकर्म आसतलें सरकारा खातीर. आज जी रस्त्यार गोरवां भोंवतात ती गोरवां खूब लोकांक डॅमेज करता, खूब लोकांक त्रास करता, खूब लोकांचे संसार काबार गेले कडेन आसा. लोक कोमा आसात, थोडे लोक हातपाय मोडून घरां आसात, आज पर्यंत उबी चल्ला. ह्याच हेजे खातीर आमी जेन्ना ग्रावंड रिपोर्ट जेन्ना पळोवपाक गेले तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें, जेन्ना आमी जाणटे जे मनीस आसात, फार्मर्स आसात तेंचे कडेन जेन्ना उलयले तेन्ना त्या लोकांनी ज्या फार्मर्स आसात तेणी सांगले कडेन आज हो जो पठार आसा, हो जो जागो आसा, आमच्या फाटल्यान तुमकां जी गोरवां दिश्टी पडटा पळय, हो जो जागो आसा हो एक वेळार फुडपाक करपाचो जागो आसलो. सरकारान एक्वायर केले कडेन आसा. पूण आज तुमी आमचे फुडें कितली ग्रिनरी ह्या जाग्याचेर आसा. आज जशें जाणकारान सांगलें तशें, शेतकारान सांगलें तशें ह्या गोरवां खातीर हो जागो जो आसा हो एक आरक्षीत करचो, हो जागो एक मार्क करून दवरचो. गोवा 365 खातीर बेतूल पाठार साकून रमेश नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचे पावसाळी विधानसभा अधिवेशन फाल्यांच्यान म्हळ्यार बुधवारच्यान सुरू जाता. कोविड-19चे फाटभुंयेर ते फक्त 3 दीस चलतलें. 10 दिसांवयल्यान हे अधिवेशन फक्त 3 दिसांचेर हाडिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर टिका केल्या. गोंयकारांचो आवाज दामून उडोवपाचो हो यत्न ही अघोशीत आणीबाणीच. लोकांचे प्रस्न 3 दिसां भितर मांडप शक्यच ना. 3च दीस ते घेवचे परस ते ऑनलायन घेतिल्ले जाल्यार बरें जावपाचें विरोधक म्हणटात. मुख्यान जे बजेट पास करपाचें उरलां तें बजेट पास करपाक. फाटलें बजेट पास केल्लें 5 म्हयन्याचें. एज अ पार्टी वी आर कमिटेड टू युनायटेड अगेन्स्ट दीस करप्ट एंड dysfunctional government. It is our duty to expose the wrongdoings of this government and we are committed to it, united to it. जें कितें करपाक जाय हें सरकाराक एक्सपोज करपाक तें आमी करतले. फॉर वीच वी हॅव ऑलवेज बीन सेइंग दॅट यू नीड टीम गोवा टू सेव गोवा. हाजे खातीर आमी आसा कितलो दुसऱ्या गव्हर्मेंट
तो पळोवंक जाय. पण सगळ्यांनी एक जबाबदारी म्हणजे सिविलान एक इश्यू काडला की सगळ्यांनी हितून जनरल डिस्कशन्स कितें आसता ते ना म्हणून. सो दीस इज वॉट आय पॉयंटेड आउट टू द लेजिस्लेचर सेक्रेटरी की जनरल डिस्कशन ऑन बजेट तो तुमकां हांवें सगळ्यांनी सांगितलें 278 डज नॉट कॉन्टेम्पलेट that the budget can be passed without general discussion on the budget. पूण हांगा जनरल डिस्कशन सस्पेंड करून बजेट पास करून दिता आनी डिमांड्स डिस्कस करून सो वीच इज अनप्रेसिडेंटेड. हे केन्नाच गोंयच्या इतिहासान जावंक ना. आय थिंक दॅट वी हॅव स्पोकन टू द लेजिस्लेचर सेक्रेटरी, टोल्ड देम दॅट मेंटेन द सॅंक्टिटी ऑफ द हाऊस. डोंट बी इन अ रश जस्ट टू डू एनीथिंग एंड जस्ट गेट द वर्क ओवर विथ. तुमच्या आता ओवरऑल फॉलो प्रोसिजर ओवरऑल मिटींग डिस्कशन कितें जालें बेसिकली वन थिंग सी एक जाता की वी आर ऑल्सो हेल्पलेस विथ द अमाउंट ऑफ टायम एंड द एजेंडा दॅट इज देयर. बिलां येत आहात गव्हर्मेंट बिजनेस इज सो मच. दुसरें डिस्कशन करपाक कितलो टायम मेळटलो आनी कितले रेलेवंट इश्यूज आहात. ऑनलायन एज्युकेशन इज एन इश्यू, फ्लड्स आर एन इश्यू, 2 तालुके आर अंडर वॉटर. देर इज नथींग कॉल्ड डिजास्टर मॅनेजमेंट. हें सगळें उलोवपाक जाय न्ही. हें आतां कितलें उलोवंक मेळटलें, कितें जातलें तें पळोवया. बट वी वील सी टू इट दॅट वॉट एवर चान्स दॅट वी गेट वी वील एन्श्युअर दॅट वी एक्सपोज द गव्हर्मेंट. आसा आनी 3 दिसांची असेंब्ली म्हणटकर एक्चुअली अर्थ कितलो आसा आमकां खबर ना. वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ BAC एज सच. पूण BACन जे आमचे एलिगा ऑपोजिशन आनी विजय बी आशिल्ले तांणी जे विचार मांडिल्ले 20 दिसांची तरी असेंब्ली जाय म्हणून ती म्हाका दिसता इट इज नॉट बीन टेकन अप. सो ह्या 3 दिसान मॅक्झिमम विशय गोंयचे इतले आसात ते कशे घेवपाचो हो एक चॅलेंज आसा. आनी वी वील ट्राय टू मॅक्झिमायज वॉट एवर इज द पॉयंट इन डिबेटिंग सच थिंग. दे शूड डिबेट इट इन द असेंब्ली. लिनियर प्रोजेक्ट आहा, कोल हब आहा, वेगवेगळे इश्यूज आहा, CZMP प्लॅन आहा. लेट अस डिबेट इन द असेंब्ली. गिव मोर टायम इन असेंब्ली. वन साइड यू आर सेइंग दॅट कोरोना दिस इज देयर, वी वॉन्ट टू रिड्यूस द सेशन. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 1982 उपरांत अंदू गोंयकाराक हुंवाराचे परिस्थितीक तोंड दिवचें पडलें. हुंवार पिडेस्तांनी आतां सरकाराक मजती खातीर गाराणें घालपाक सुरवात केला. निकत्याच येवन गेल्ल्या हुंवारान गोंयकारांक भोव लुकसाण करून सोडलें. लोक तातूंतल्यान सावरपाचो यत्न करतात. जायत्या लोकांची घरां उद्ध्वस्त जाल्यात. लायटी वायरी तुटिल्ल्यान विजेचो उणाव सोदचो पडला. तांकां बेगोबेग मदतीची गरज आसा. आमचे शिदुल्या भाट वागुर्म्या आनी हांगा पावस पडटालो वर्सा आमगे भाटान एक दपरभर उदक कमरभर भरतालें वर्साचें. पूण अकस्मात ह्या वर्सा कितें जालें, अकस्मात उदक भरता भरता आमी सामान जाग्यार दवरूंक सोदतालीं पूण चान्सूच मेळना. आनी हांगा कोण हेल्पाक कोण मेळ्ळोय बी ना. लागीं 500 मिटराचेर आमचें घर आसा. आनी मागीर ऑपोजीट एक वरा भितर 6:30 म्हणल्यार ऑपोजीट उदक आयलें फूल आनी तें वांगडाच ओवरफ्लो जालें घर. आनी आमी भितरूच उरलीं. मातशीं 2 भुरगीं आहा तीं आमची भायर सरलीं. आनी आमकां हांगा चान्सूच ना आलो कांयच कोण काडपाक आनी हें करपाक. मागीर कोण आमगेले 2 आमचे गांवचे एक सामान आमकां कांयच काडपाक मेळूना घरांतलें. कांयच अक्षरशा भुरग्याची बुकां सुद्दां आमकां काडपाक मेळूना. आनी आमकां म्हणजे हे गांवचे आमच्या पुरुषोत्तम प्रभू, नवनाथ प्रभू, किर्तेश प्रभू यांनी पोनोळ घेवन येवन म्हाका भायर काडला. आनी हांव पळोवन 5 मिनटां जर समज म्हाका तेंच्यांनी काडपाक लेट जाल्लो जाल्यार हांव मरता आशिल्लें. कांयच आमचें कांयच उरलें ना. जेवपाक ना कांय ना. अक्षरशा आमच्या कडेन आतां कांयच उरलें ना. हें सगळें आख्खें आनी कांयच हें जावं ना. कांयच ना घरान. आमकां कांयच म्हणल्यार कांयच काडपाक गेलें ना. फक्त आमचो जीव वाचलो तितलेंच. सो आता तुम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन कितें मागता सरकारा कडेन? आमकां कितें आमकां मेन म्हणल्यार कितें हेल्प करूंक जाय न्हू. आमकां हें सगळें जाल्लें आहा तें गव्हर्नमेंट आमच्या अक्षरशा आनी कांयच उरलें आमच्या हातीन कांयच ना. पयशे आसले ते पसून आमगेले भितर बुडोवन फुकून सगळें हें जालें आहा. आलमारीन सुद्दां आलमारीन सुद्दां फूल उदक जावन पयशे नवे कपडे कांय म्हणजे कांयच आमचें उरोना अक्षरशा गावना. भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आहा. एंटर चलयली B.Pharmaची M.Pharmaची एग्जाम चालू आहा. तरी आमगेले बुकां अक्षरशा भुरग्यांची बुकां हें जाल्या सारकी. चल्याक म्हाजे एक बूक सुद्दां चल्याक सुद्दां SSCचे आतां ते एंटर एग्जामा पूण एक बूक उरलो ना. ही सरकाराची ती हेल्प आहा ती जाता इतली तुमकां बेगीन मेळची. आमकां जाता इतली बेगीन भरली जाल्यार आमी आनी कशें हें करतले. कित्याक रात जाता म्हणल्यार रेब्यान हांगा रावपाक जायना. इतली जळात सामकी. आनी लायटूय लायट आसा तुमची आतां? लायट आमकां ना. लायट कांयच ना. शॉर्ट सर्किट लायट आहा ती सगळी शॉर्ट जाल्ली. आमी घरान चालू केली.
गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. तिकेटी खातीर चड उमेदवार चित्रांत येवप ही खंयच्याय पक्ष बळिश्ट जावपाची कुरू. पक्षा कडेन जाची तात्वीक निश्ठा चड ताकाच तिकेट मेळटली. पूण हे खेपे सगळ्या काँग्रेस उमेदवारांनी एकठांय येवन वावर करपाचो आदेश पक्ष श्रेश्ठीन दिला, दिगंबर कामतीन सांगले. वेंचणुकेचो बिगूल केन्नाच वाजला. धोलार बडी पडल्या. काँग्रेसीन कुडचड्या पक्षाचो आवाज वाडयला. मंगळारा कुडचड्या काँग्रेसीचें नवें कार्यालय सुरू जालें. त्यावेळार कार्यकर्त्यांची गर्दी पळोवन दिगंबरान हो आत्मविश्वास उक्तायलो. आपल्या तेंपावयली राजवट आनी आतांची राजवट हाचे भितरलो फरकय सांगलो. पळयात. किंवा तिकेट मेळोवपा खातीर चड जाण पिक्चरांत येवप इज ए हेल्थी सायन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी. खंयचो पक्ष मातसो मजबूत जावपाक लागलो की देर इज ऑलवेज ए रश फॉर गेटिंग ए टिकेट. तुजो कमिटमेंट टू द पार्टी कितलो आसा तें पळोवपाक. थोडे जाण कशे आसता फक्त तिकेट सोदपाक म्हणून येता, अशें ना. यू हॅव टू बी कमिटेड टू द पार्टी आयडियोलॉजी. हांव काँग्रेसमॅन, हांव काँग्रेसी बरोबर रावतलो, हो पयलो मुद्दो आसपाक जाय. आतां 100% सगळेच अशें आसता अशें ना. कदाचित खंय तरी एक दोन जाण अशें सापडटा, जाताय तशें की आज कुडचड्या मतदारसंघात कार्यकर्ते पळयले जाल्यार कार्यकर्ते खूब आसात. परत एक गरज आशिल्ली की सगळ्यांक एकठांय हाडपाची. आनी म्हाका दिसता काँग्रेसचे सगळे कार्यकर्ते जर एकठांय येत जाल्यार हो मतदारसंघ काँग्रेसी शिवाय खंयच वचपाक शकता. म्हाका खात्री आसा जो बारीक मनशाक आदार करता, जो गरिबांक टायमार पावता, ताजे फाटल्यान देव उबो रावता. ह्या सरकारान फक्त आश्वासनां दिली, ताजे भायर कांयच करूं ना. आज पर्यंत कितलीं वर्सां, 12 ते आज कितलीं वर्सां जालीं तें पळया. ह्या सरकाराचे परफॉर्मन्स तुमी पळया, तुमी जज करा स्वता. मूल बांदले म्हणून परफॉर्मन्स जायना. प्रजेक कितें मेळ्ळें, प्रजेच्या हातांत कितें पडलें, प्रजा कशा पद्दतीन सुखी जाली हें कंपेर करा आनी पळया. महत्वाची गजाल म्हटल्यार कुडचडेचो आमदार आनी भाजपाचो पॉवर मिनिस्टर निलेश काब्रालाचो हो मतदारसंघ. मंगळारा जाणें काँग्रेस कार्यालय सुरू केलें तो बाळकृष्ण होडारकार एका तेंपावयलो निलेशाचो साथीदार. आतां ताणें कुडचड्या भितर काँग्रेसीचें ऑफिस सुरू करप म्हटल्यार काँग्रेसीची पावर वाडोवप. उक्तावणा वेळार लोकांची हीच कुजबूज चलिल्ली. निलेशाची पावर चड जाता काय काँग्रेसीचें कुडचडचें हावस पॉवरफूल जाता तें पळोवपाचें. गोवा 365 खातीर कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. पावसान सेगीत 2 दीस घालून घेतल्या उपरांत मंगळारा कडकडीत वत आशिल्लें. अशें आसलें तरी कांय कडेन कमी अदीक प्रमाणांत पावसान हजेरी लायली. बुधवारा गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत घोग्यांनी पावस पडपाक शकता, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.